वेर्णाच्या इंडिगो रेमेडीज कंपनी उपरांत आता मडकयच्या एनक्लब एथिकल कंपनीन नोकर भरते खातीर पुण्या मुलाखती दवरल्या। हाचेर गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान खर तिडक उक्तायली। वेर्णाच्या इंडिगो रेमेडीज हे फार्मा कंपनीन महाराष्ट्रात नोकर भरते खातीर मुलाखती आयोजीत केल्ल्यो। ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। गोंयच्या राजकी पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी हाचेर खर तिडक उक्तायतना सरकाराचेर टिका केल्ली। हे प्रकरण शांत जाता थंय आसा। आता मडकयच्या एनक्लब एथिकल फार्मा कंपनीनूय नोकर भरते खातीर पुण्या मुलाखती दवरल्यात। ह्या प्रकाराचेरूय गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान खर तिडक उक्तायल्या। हालीं तेंपार वीज खात्याच्या लायनमॅनांक शॉक लागून जखमी जावपाचे तशेंच मरण येवपाच्यो घडणुक्यो घडतूच आसात। बुधवारा राती दिवचेच्या नार्वे वाठारांत लायटीच्या पोलाचेर काम करपी सुशांत धारगळकार ह्या लायनमॅनाक शॉक लागलो। दुरुस्ते खातीर लायनमॅन पोलार चडिल्लो। दुरुस्ते वेळार शॉक लागून तो निसणे वयल्यान सकयल पडलो। ताका बरोच मार लागलो। उपचारा खातीर ताका म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केलो। शांतादुर्गा कुंकळकरीण प्रकरणात जामिनाचेर सुटका जाल्ल्या श्रेयाक बुधवारा दिवचल पुलिशेन लयराई देवीच्या जात्रे विशीं लोकांच्यो भावना दुखोवपी स्टेटमेंट प्रकरणात अटक केली। न्यायालयान तिका 14 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। श्रेयान कांय दिसां पयलीं शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रे विशीं लोकांच्यो भावना दुखोवपी स्टेटमेंट केल्ले। ह्या प्रकारा वयल्यान चाळवल्ल्या लोकांनी दिवचल तशेंच म्हापशें पुलीस स्टेशनाचेर वचून बोवाळ घातिल्लो। दोनूय कडेन श्रेया विरोधात कागाळी नोंदयल्ल्यो। ह्या प्रकरणात दिवचल पुलीस श्रेयाक अटक करून हाडटात ही वावडी पातळे उपरांत लोक मोठ्या संख्येन दिवचल पुलीस स्टेशना भायर जमिल्ले। तिका हाडून माफी मागपाक लावपाची मागणी करून लोकांनी रस्तो आडवून धरिल्लो। श्रेयाक हाडून माफी मागपाक लावची हे मागणेचेर लोक ठाम आशिल्ले। लोक कशेच फाटीं सरपाक तयार नाशिल्ले। दिवचल पुलीस उप अधीक्षक सागर एकोस्कर आनी उपरांत मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान लोकांची समजूत काडल्या उपरांत लोक फाटीं सरिल्ले। देवा विशीं नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करून लोकांच्यो भावना दुखोवपी श्रेया धारगळकाराचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें निशेध केला। धार्मीक भावना दुखयल्ल्यांचेर कडक कारवाय करतले तशेंच खंडणीखोर NGO जे आसात तांची वसुली बंद करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। श्रेया धारगळकारान कांय दिसां पयलीं शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रे विशीं लोकांच्यो भावना दुखोवपी स्टेटमेंट केल्ले। ह्या तिच्या वादग्रस्त स्टेटमेंटाक लागून पुराय गोंयांतले भक्तगण चाळावल्ले। आता ह्या प्रकरणाची मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानूय दखल घेतल्या। असल्या प्रकाराचेर सरकार ओग्गी रावचें ना। कायद्या प्रमाण कारवाय जातली। वैयक्तीक NGO तयार करून पयशे घेवप्यांचेर खर कारवाय जातली म्हणून मुखेलमंत्र्याची शिटकावणी। मोपा विमानतळाचेर बुधवारा सांजे वीज पडिल्ल्यान रनवे कुशीकच्या लायटींचे बरेच लुकसाण जालें। त्या उपरांत मोपा विमानतळ प्राधिकरणान रनवे बंद दवरून लायटीच्या दुरुस्तीचें काम हातीन घेतिल्लें। ह्या प्रकाराक लागून मोपा विमानतळाचेर लँड जावपी 6 विमानां लागसरच्या विमानतळाचेर डायवर्ट केल्ली। मोपा विमानतळाचेर बुधवारा सांजे वीज पडिल्ल्यान रनवे कुशीकच्या लायटींचे बरेच लुकसाण जालें। त्या उपरांत मोपा विमानतळ प्राधिकरणान रनवे बंद दवरून लायटीच्या दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलें।
बेरेस्तारा आमदार रुदल फर्नांडीस हाणें चिंबल जंक्शनाचेर जावपी उड्डाण पुलाच्या कामाची पळोवणी केली. रस्त्याची एक लेन जून म्हयन्यांत सुरू जातली, उपरांत अपघात लेगीत उणे जातले अशें आमदार रुदल फर्नांडीस हाणें ह्या वेळार सांगलें. आमदार रुदल फर्नांडीस हाणें बेरेस्तारा चिंबल जंक्शनाचेर जावपी उड्डाण पुलाच्या ह्या कामाची पळोवणी केली. रस्त्याची एक लेन जी आसा ती जून म्हयन्यांत सुरू जातली आनी ही लेन सुरू जाले उपरांत अपघात लेगीत कमी जातले अशें आमदार रुदल फर्नांडीस हाणें पळोवणी केले उपरांत सांगलें. पार्सेच्या न्हायगीणवाडो वाठारांत गौरेश भिसाजी ह्या 42 वर्साच्या तरणाट्याचेर सोमारा जीव घेणो हल्लो जालो. गौरेश भिसाजीचेर लोखणाच्या वारावान दर्शन भिसाजीन हल्लो केलो. ह्या जीव घेणो हल्लो प्रकरणांत मांद्रे पुलिशेन दर्शनाक ताब्यांत घेतला. फुडलो तपास चालू आसा. मडगांव कोंकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हाणें केल्ल्या घोशणाचेर येल्लो आणि ब्लॅक टॅक्सीकारांनी खर विरोध केला. रेल्वे प्राधिकरणान स्वताचे रेंट बायक स्टेशन सुरू केले जाल्यार आमकां लुकसाण जातलें अशें टॅक्सीकारांचें म्हणणें आसा. जाल्यार कोंकण रेल्वेक रेंट बायक आनी कार सुरू करपाक दिवचे नाच, रेंट अ बायक स्टेशन सुरू केले जाल्यार रस्तो आडयतले अशी शिटकावणी थळाव्या टॅक्सीकारांनी दिल्या. एके वटेन गोंयांत लायटीच्या खांब्यांचेर दुरुस्तीचें काम करतना लायनमॅनांक मरण येवपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्या. बुधवारा दिवचले लायटीच्या खांब्यार दुरुस्तीचें काम करतना लायनमॅन जखमी जाल्लो. लायनमॅनांक सुरक्षा यंत्रणा दिवन लेगीत बेरेस्तारा शिवोले वाठारांत सुरक्षा यंत्रणा वापरिनासतना लायनमॅन लायटीच्या खांब्यार चडून दुरुस्तीचें काम करतना दिश्टी पडटालो. ही कामां करतना जिवाचें कितें बरें वायट जालें जाल्यार हाका जबाबदार कोण असो प्रश्न पडटा. देशात सध्या लोकसभा वेंचणुको सुरू आसात. ही वेंचणूक आता निमण्या टप्प्यात आसा. 25 मे आणि 1 जूनाक निमण्या टप्प्यातल्या जाग्यांचेर मतदान जातले. अंदू 18व्या लोकसभा वेंचणुके खातीर देशभरांतल्यान एकूण 8,360 उमेदवार रिंगणांत देंवल्यात. 1996 उपरांत लोकसभा वेंचणुकेंतलो हो सगळ्यांत चड आंकडो आसा. ह्या आदी 1996 लोकसभेच्या 543 जाग्यां खातीर सगळ्यांत चड 13,952 उमेदवार रिंगणांत आशिल्ले. यंदाच्या निवडणुकीत 1996 उपरांत सर्वाधिक उमेदवार रिंगणांत देंविल्ले आसात.
शारदा मंदिर हायस्कुला कडेन आशिल्लो हो फुटब्रिज पळयात. हो ब्रिज 2012 सालांत भुरग्यांक तशेंच पालकांक बरी सोय जावची म्हणून येरादारीची गचमुंडी जावची न्हय म्हणून लेगीत बांदिल्लो. मात ताचो आयज मेरेन कांयच उपयोग जालो ना खंय. तो मातसो चड उंचाचेर आशिल्ल्या कारणान भुरग्यांक जड बॅगां घेवन ताचेर चलप परवडना आनी पालकांकूय खंय स्कुला कडेन वचपाक लॉंग कट पडटालो. देखून खंय पालकांकूय ताचो वापर करपाक आवडनाशिल्लो. आतां तर ताचे दिवेल एक लगून करून पडपाक लागल्यात. हो फुटब्रिज आमच्या भुरग्यांक धरून तांच्या पालकांकूय धोकादायक जाल्लो आसा. देखून आमी CCPक हो पूल ताबडतोब डिसमेंटल करचो म्हणून पत्र बरयलां अशें शारदा मंदिर स्कुलाची सेक्युरिटी मॅनेजर रिटा हाणें सांगलें. राज्यात सध्या अपघातांचे प्रमाण वाढतूच आसा. बेरेस्तारा एकूण 4 अपघात जाले. बोरये जाल्ल्या अपघाताक सतीश गावडे ह्या बोरयेच्या दादल्याक मरण आयले. सतीश बोरयेच्यान फोंड्या वयताना बोरये अपघात जालो. बोरये टॉपकोला जंक्शना कडेन ओव्हरटेक करतना गाडयेचो धपको बसून सतीश रस्त्यार कोसळ्ळो. थंयच ताका मरण आयलें. दुसऱ्या वटेन माशेलांत एका कारीन पार्क केल्ल्या दुचाकीक धपको दिलो. हातूंत कार चालक आनी दुचाकी चालकूय सालवार जालो. मात रस्त्या वयल्यान चलत वचपी एकल्याक कारीचो धपको बशिल्ल्यान ताका दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केला. पांयावयल्या गांठींचेर आतां गोंयकारांक गोंयानूच उपचार घेवप शक्य जातले. ह्या दुयेंसांचेर उपचार करपा खातीर GMCन हायटेक यंत्रणा हाडल्यात अशी माहिती GMCचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान दिली. महत्वाची गजाल म्हटल्यार पांयार गांठी आशिल्ल्या 10 दुयेंतींक एका दिसानूच उपचार करप शक्य जातले. गोंयांत कोरोनाच्या KP1 चे जाल्यार 4 KP2 दुयेंती मेळिल्ले. सगळे दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात. ताका लागून कोविडाच्या नव्या व्हेरियंटा विशीं भिवपाची गरज ना अशें दोतोर धवल फातर्पेकर हाणें सांगलें. कोकण रेल्वे आणि बशीन बायलां विरोधात घडपी गुन्यांवांनी वाड जायत चल्ला. देखून ह्या दोनूय येरादारीच्या सुविधेत बायलांच्या सुरक्षे खातीर सरकारान पावलां उबारप भोव गरजेचें अशें मत बायलांचो एकवट संघटनेचे अध्यक्ष आवडा विएगस हाणें मत उक्तायलें. कोकण रेल्वेच्या ट्रेनींनी घडपी गुन्यांवांचेर आळाबंदी हाडपा खातीर एक बायल पुलीस तशेंच एक दादलो पुलीस तैनात करपाची मागणी लेगीत आवडा विएगस हाणें केल्या. वास्कोचे शारी भलायकी केंद्र अपना बाजाराच्या मुखार स्थलांतरीत करतले. सद्याक हे भलायकी केंद्र वास्को पोन्न्या RTO कार्यालयाच्या दुसऱ्या माळयेर आशिल्ल्यान भलायकी केंद्रात तपासणी घेवपी दुयेंतींक त्रास सोंसचे पडटात. ताका लागून हो विशय पालिकेच्या बसकेंत मांडून सुटावो करतले अशें मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हाणें सांगलें. वास्कोचे शारी भलायकी केंद्र अपना बाजाराच्या मुखार आतां स्थलांतरीत करतले. सद्याक हे भलायकी केंद्र जे आसा ते वास्को पोन्न्या RTO कार्यालयाच्या दुसऱ्या माळयेचेर आशिल्ल्यान भलायकी केंद्रात तपासणी घेवपी दुयेंतींक खूब त्रास सोंसचे पडटले.
कोकण रेल्वेन खर तिकेट तपासणी करपाचेर भर दिल्या। ह्या तपासणीक लागून फाटल्या एप्रिल म्हयन्यांत वट्ट 15,129 तिकेट नासतना रेल्वेन प्रवास करपी प्रवाशांक ख्यास्त केल्या। कोकण रेल्वेन आतां मेरेन ह्या दंडांतल्यान सगळ्यांत चड म्हणजे सुमार 2.69 कोटी रुपया वसूल केल्यात। रेल्वे प्रवाशांनी योग्य आणि वैध तिकेट घेवन प्रवास करचो अशें आवाहन कोकण रेल्वेन केलेलें आसा। पणजेत सांवसारीक जैव विविधताय दीस मनयलो। ह्या दिसा निमतान खासा ड्राफ्ट प्लॅन तयार केला आणि ह्या प्लॅनाचें नांव बी पार्ट ऑफ द प्लॅन अशें दिला। जाल्यार जैव विविधतायेचो फुडल्या पिळगे खातीर आमी कसो सांबाळ करूंक शकता आणि जैव विविधता संवर्धन करतले जाल्यार कितें करपाक जाय हाचेर गोंय राज्य जैव विविधतायेचे सचिव प्रदीप सरमुकादम हाणें उलोवप केलें। काणकोण माल्यातल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारात पिवप्याच्या उदकाचो उणाव जो आसा तो आतां भाजपाक लागला। ह्या वाठारांतले लोक सध्या पुरायपणान टँकराचेर निबून आसात। गांवडोंगरी पंचायतींतल्या भुपर वाड्यावयले 80 वर्सां पिरायेचे बन्नो वेळीप ही व्यक्ती पयस अंतराचेर वचून उदकाचे कळशे भरून घेवन येतात। जंय उदकाचो टँकर रावता त्या सुवातेर चलून ही व्यक्ती थंय वयता। सध्या काणकोण म्हाल चापोली धरणाचेर निबून आसा। ह्या वाठारांतली लोकसंख्या वाडल्या। पर्यटन वेवसायाक लागून दिसान दीस पर्यटकांची संख्या वाडतूच आसा। गांवडोंगरी पंचायतींतले गावणे धरण लागीं आसतना आनी उदकाचो भरपूर सांठो तातूंत आसतना ह्या वाठारांतल्या लोकांक मात उदक मेळना। नगरगांव सत्तरीच्या सुरंगीचे मळ वाठारात बेकायदेशीरपणान चलपी 2 चिऱ्या खणीचेर खाण खात्यान कारवाय केली। बेकायदेशीरपणान चिऱ्या खण चलोवपी सद्याचे नगरगांवचे उपसरपंच रामू खरवत आणि सावर्डे पंचायती आदले सरपंच निलेश राणे हांचेर गुन्यांव नोंद केला। खण चलोवपी खातीर वापरिल्ले ट्रक तशेंच यंत्रणा सयत 10 लाखांचो मुद्देमाल खण खात्यान जप्त केला। पिरायेच्या 18 वर्सां उपरांत भारतात ड्रायव्हिंग परवान्या खातीर व्यक्ती अर्ज करपाक शकतात। परवान्या खातीर अर्ज केल्या उपरांत आरटीओ ऑफिसांत वचून परीक्षा घेवची पडटली। मजगतीं आतां भारत सरकारान ड्रायव्हिंग लायसन्साच्या नेमांत खूब बदल केल्यात। आतां ड्रायव्हिंग लायसन्स जाय जाल्यार आरटीओ ऑफिसांत वचपाची गरज ना। सरकाराच्या नव्या नेमा प्रमाण आतां वाहन प्रशिक्षण संस्थे कडल्यान वाहन चालक परवानो घेवपाक मेळटलो। हे खातीर तुमकां कांय कागदपत्रां भरची पडटली। 1 जून सावन हे नेम लागू जातले। हे खातीर तशी अधिसुचोवणी जारी केल्या। ह्या अधिसुचोवणे प्रमाण आतां खंयच्या वाहन प्रशिक्षण संस्थेचेरूय तुमी ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर परीक्षा दिवपाक शकता। तशें ड्रायव्हिंगाचें प्रशिक्षणूय घेवपाक शकतात।
राज्यात आतां मेरेन KP1चे 4 जाल्यार KP2चे 12 दुयेंती मेळ्ळ्या. सगळे दुयेंती बरे जावन घरा गेल्ल्यान कोविडाच्या नव्या प्रकाराविशीं भिरांतीचें कारण ना अशें राज्याचे एपिडर्मोलॉजिस्ट डॉ. प्रकाश सूर्यवंशी हाणें सांगलें. भारतांत KP1 आनी KP2 ह्या कोविड प्रकाराचे व्हेरियंट 324 दुयेंती मेळ्ळ्या. महाराष्ट्रांत KP2चे सगळ्यांत चड 290 दुयेंती मेळ्ळ्या. गोंयांत KP1 आनी KP2चे दुयेंती मेळ्ळे ते सगळे बरे जावन घरा गेल्या. KP1 आनी KP2 दुयेंती म्हयन्या पयलीं मेळिल्ले तांची भलायकी हेर दुयेंती प्रमाण सामान्य आशिल्ली. KP1 आनी KP2चो एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत ना अशें डॉ. सूर्यवंशी हाणें म्हायती दितना सांगलें. गोंयांत जिनोम सिक्वेन्सिंग प्रयोगशाळा आसा. हाका लागून कोविडाच्या नव्या व्हेरियंटाचे दुयेंती कळप शक्य जाता. दिसाक केन्ना एक दुयेंती मेळटा, केन्ना 2 मेळटात. बेंगलोरांत 3 हॉटेलांनी बॉम्बान उडोवपाची धमकी आयल्या. ईमेल द्वारा ही धमकी आयिल्ल्याचें कळटा. पुलीस, बॉम्ब स्क्वॉड आनी स्निफर डॉग हॉटेलांनी दाखल जाल्यात. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. फाटल्या कांय दिसांनी एक प्रायव्हेट शाळेक उडोवपाची अशीच एक धमकी बेंगळुरांत आयिल्ली. मलेरियाक लागून जगभरात लाखांनी लोकांक मरण येता. जळारांक लागून जावपी दुयेंसांचेर योग्य वेळार उपचार जायना जाल्यार दुयेंतींक मरण येवपाची शक्यता आसता. दिल्लींतल्या JNU शास्त्रज्ञांच्या पंगडान मलेरियाचेर लस विकसीत केल्या. ही लस मलेरियाच्या दुयेंसाचेर प्रभावी थारतली आनी दुयेंसाक प्रतिबंध घालपाक उपयुक्त थारतली असो तांचो दावो आसा. सत्तरी तालुक्यातल्या वाळपय वाठारांत फाटल्या कांय दिसांसावन आडवेळ्या पावसाक लागून मिरसांगेचें उत्पादन करपी शेतकऱ्यांक फटको बसला. बदलत्या हवामानाक लागून मिरसांगेच्या उत्पादनाचेर हावळ आयला. अचकीत पावस पडिल्ल्यान पिकलेल्यो मिरसांग्यो काळ्यो पडून कुसपाक लागल्यात. दमट हवामान आनी अकस्मात येवपी पावसाक लागून मिरसांग कशी सुकोवची असो प्रश्न शेतकऱ्यांक पडला. अंदूच्या वर्सा पीक समाधानकारक आसा. सध्या गांवठी मिरसांगे बरीच मागणी आसा. 400 ते 500 रुपया किल ह्या दरान मिरसांग विकली गेली वता. मात पावस असोच पडत रावलो जाल्यार उरिल्ल्या मिरसांगेचें लुकसाण जातलें असो भंय लोकांक पडला. दमट हवामाना सयत दर दिसा ह्या ना त्या वाठारांत पावसाच्यो दडक्यो पडप सुरू आसा. राज्याच्या सगळ्या वाठारांनी 1 इंचा परस चड आडवेळो पावस नोंद जाला. फोंड्या वाठारांत सगळ्यांत चड 8.80 इंच आडवेळ्या पावसाची नोंद जाल्या. मजगतीं बेरेस्तारा दीसभर दमट हवामान आशिल्ले. 25 मे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी करतनाच 29 मे मेरेन पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला.